कळसा हलतारा बंधाऱ्यातल्यान म्हादय वळवूंक कर्नाटकाची पावलां परवानगी नासतना इको सेन्सिटिव्ह झोनात सॉयल टेस्टिंग. म्हादय एक्टिव्हिस्टांचो परत गोंय सरकाराक अलर्ट. गोंयकारांनी भिवपाची गरज ना, गोंय फुटबॉल संघटनेचो नवो अध्यक्ष कायतान फेर्नांडीस उलयलो. उत्तरेचो उपाध्यक्ष जोनाथन डिसोज, दक्षिणेचो आंतोनियो पांगो. भारतात सूर्यग्रामाच्या निर्माणात जातली मोठी चळवळ. विद्यार्थी शक्त भारताक महाशक्त करपाचो आधार. मिशन 2047ची युवा बुन्याद. प्रधानमंत्री मोदीची मन की बात. मुखेल बस स्टँडाचे बस स्फोट. दाबोळी वेर्णा फ्लायओव्हर, 7 नवी जंक्शनां, 250 नव्यो इलेक्ट्रिक बसी. केंद्रीय मंत्री गडकरीचे उतर. गोंयांत आयिल्ले कडेन माविन गडकरी भेट. सस्पेन्शन मनाक पटना पूण भ्रष्टाचारांक देख घालूंक करचे पडटा. आपल्या कार्यकाळात 8 ते 10 जाण सस्पेंड. विजिलन्स एसीबीक 10 ते 12 कागाळी. विजिलन्स जागृताय सप्तकात मुख्यमंत्री उलयलो. इंदिरा गांधीन राखिल्लो सरदार पटेलान एकठांय हाडिल्लो भारत वाचोवपाची गरज. काँग्रेसीन पाळळी इंदिराची पुण्यतीथ. सरदार पटेलाची याद. सरकाराचे पटेलाचे जयंतीक रन फॉर युनिटी. आवेडे कोठंबी पूल नव्यान बांदचो. आवेडे कोठंबी ग्रामसभेत इश्यू. आमदार म्हणटा पूल बांदूंक 2 वर्सां वतली. वेगळो पर्याय सोदून काम तडी व्हरचे पडटले. गांवांतल्या भुरग्यांक बरे शिक्षण साधन सुविधा मेळपाक जाय म्हणटा केपेचो आमदार. केपे तालुक्यांतल्या सगळ्या सरकारी शाळा हायस्कुलांच्या बिल्डिंगाचो रिपेरिंग कामाची प्रक्रिया 6 म्हयन्यांत. पंचायती भायल्या वाठारांतल्या सोबितीकरणा वयल्यान दिवाडे ग्रामसभा तापली. कोण मागता शिवाजीचो पुतळो, कोणाक जॅक शिकेर. कोण मागता पर्रीकराचो, शिवाजीक 85% हात वयर. पेडण्या न्हंय भागात गुड्स कॅरियर कॅन्टर स्कूटरीचो ॲक्सिडंट. इलेक्ट्रिक स्कूटर महाराष्ट्राची. रायडर कॅन्टरीपणात चिड्डून आगताक गेलो. पुलिसांनी युपीच्या ड्रायव्हराक धरलो. देशात कोविडाच्यो नव्यो 604 केशी. 18,000 वयर ॲक्टिव्ह केशी. फाटल्या 24 वरांत 8 जाण सोंपले. श्रीलंकेत भोवडेर गेल्ले कडेन सावड्डेचो आमदार गणेश गांवकाराची भलायकी हाल्ली. थंय हॉस्पिटलांत ॲडमीट. फामिली पावली श्रीलंकेत. आतां बरो आसा. बीजेपीच्या अध्यक्षाची म्हायती. मोरपिल्ला काजू वाड्यावेली शाळा 3 दशकां रावल्या उद्धाराक. भाड्याक सुवात दिली. फामिली गावल्या शाळा शिफ्ट करून. शाळेक दान केल्ले जमनीर अतिक्रमण. भारताचे मोठे पावल. प्रधानमंत्री मोदीन गुजराताचे वडोदरात घाली 22,000 कोटीच्या विमान प्रकल्पाची बुन्याद. टाटा एअरबस भारतीय वायुसेनेक बांदतले C-295 ट्रान्सपोर्ट विमानां. उपकार करून लोकशाय वाचयात. कोलकाता NUJSच्या पदवीदान सुवाळ्यात पश्चिम बंगालची मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जीचो नव्या सरन्यायाधीशाक उलो. T20 वर्ल्ड कपात पाकिस्तानाचे आव्हान सोपिल्ल्यात जमा. दक्षिण आफ्रिकेन जोडले भारताचे जैत. पाकिस्तानाकडेन हरिल्ल्या नेदरलँडाचे आव्हान सोंपले. साखर निर्गतीचे निर्बंध मोदी सरकारान एका वर्सान वाडयले. युरोपीय देश आणि अमेरिका सोडून बाकीच्या देशांनी 31 ऑक्टोबर 2023 मेरेन भारतांतल्यान साखर निर्गत ना. ई मोबिलिटी आणि ग्रीन एनर्जी सेक्टरातले प्रकल्पांचे प्रस्ताव तयार करात. केंद्र आधार करूंक तयार आसा. केंद्रीय मंत्री गडकरीचे उतर. गोंयांत आयिल्ले कडेन मुख्यमंत्र्यान घेतली गडकरींची भेट. गुजरातांत मोरबीतलो केबल स्टे पूल कोसळ्ळो. 101 सोंपले. 170 मायज लोकांक केले साल्वार. PM मोदीन उक्तायलें दूख. ॲक्सिडंटाचे कारण सोदपाक बसयली कमिटी.
मार्केट पॉझिटिव्हवर बंद. सेन्सेक्स 787 पॉईंट वाढलो, 60,746 बंद. निफ्टी 18,000 वयर.